लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22:24 वड 44 ते 53. आनी तांकां म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्त गोश्ट मरण सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो आनी जेरुजाल्यातावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जातलें. तुमी ह्या घडण्याची साक्षी दिवंक जाय. पळयात, म्हज्या बापान बासायलां तें हांव तुमचे मुखार धाडचो आसा. म्हणटच स्वर्गावेले शक्तीन तुमी बरोसोर शारांत रावात. मागीर जेजू तांकां भायर बेटानिपुर्यान घेवन गेलो आनी हात उखलून तांचेर ताणें आशिर्वाद घालो. आनी अशें घडलें. तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना जेजू तांचे सुरशिल्लो कोडसरलो आनी देवान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो. आनी साश्टांगी पडून तांणी जेजूक नमस्कार केल्या उपरांत व्हडे कुशालकायेन तीं जेरुजाल्याक परत गेलीं आनी तांबा नासतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त आनी वडवीक करीत आसलीं. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.